हरे कृष्णा. मस्त वर्ष जगन्नाथपुरी दाखवून यात्रा केली मागेरी लास्ट पर्यंत केन्ना गेलेले पळय तेन्ना वजिताना अशी लक्ष आयले यात्रा जाल्ली मागीर घरल्या वच्चे पुढे अशी वाचून तू आयले की जगन्नाथपुरी यात्रा पंचतीर्थ आणि पंचमहादेव हांगेले दर्शन केल्याशिवाय ती यात्रा पूर्ण जायना काही भारी कुतूहल निर्माण जाल्ले. मागीर ते स्टडी केले मागीर महात्म्य कळले की जगन्नाथपुरी म्हळ्यार श्री शंख क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र परंतु 5 प्रमुख जलाशय असती तशी मस्त जलाशय असती पंचतीर्था मागिरी मस्त असती आम्ही चर्चा करूया पण प्रमुख शास्त्रां स्कंद पुराणांत वर्णन केले म्हळ्यार पंचतीर्थ पंच जलाशय आणि 5 महादेव तसे अष्टशंभू असती परंतु 5 महादेव असती ते प्रमुख त्यांनी 5 दिक्पाल शास्त्र अशी बरयला की ते 5 शिव असत पळय ते 5 पांडव असती युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल आणि सहदेव. तर स्कंद पुराणांत एक श्लोक असा मार्कंडेय वटे कृष्णे रौहिण्यां च महोदधौ इंद्रद्युम्ने नरा स्नात्वा पुनर्जन्म न विद्यते. मार्कंडेय सरोवर श्वेतगंगा रोहिणी कुंड महोदधी समुद्र आणि इंद्रद्युम्न सरोवर नराहा स्नात्वा अंतू विजिट करून स्नान केल्यारी पुनर्जन्म न विद्यते त्या ज्या जीवाक अपास जन्म जायना ताका जगन्नाथ धाम वैकुंठ धाम गोलोक धाम प्राप्त जाता अशी वर्णन सांगितले आसा. तर आम्ही आजी अशी प्रयत्न करूया देवाल दयेन या 5 कुंडाक आम्ही श्रवण रूपाने यात्रा करून येऊया. 5 कुंड आणि 5 महादेव मागेले मानस रूपानं श्रवण रूपानं श्रवण करून दर्शन करून येत. सगळा पशी महत्वपूर्ण रोहिणी कुंड तुम्ही लास्ट टाइम आम्ही यात्रा फर्स्ट टाइम लेक्चर सांगितले आशिल्ले केन्ना ब्रह्मदेव तिके बेजार जावन ज्ञान जाल्ले मागीर बेजार जावन येता ती पुरुषोत्तम क्षेत्रात दर्शन घेवचे तेन्ना लक्ष्मी आणि नीलमाधव देवानं दर्शन केलेलं असतं आणि त्या दर्शन करून पाय पडता असतानाची ते बगलेकाची एक व्हडले वट आसा अक्षय वट ताचे बगलेन एक कुंड आसा ताचे नाव रोहिणी कुंड. तर ब्रह्मदेव नमस्कार करता आसा देवा प्रार्थना करता आसा अचानक तेन्ना एक कायळ येता कायळ सकाळ येता आणि सकाळ येवन त्या रोहिणी कुंडा स्पर्श करताची ताका चतुर्भुज विष्णुदूता रूप प्राप्त जावन तो वैकुंठ वता. हे काळ्याली ही दिव्य गती पळून यमराजाक मस्त आश्चर्य येता. तत्काळ यम थंय प्रकट जाता. यमान प्रश्न केलेला आसा लक्ष्मीक अशी कशी इतली नीच येवनी जीवाक कशी इतली सुलभ रीतीन मुक्त जाली मेगेल कसान काम सकाळले रेकॉर्ड दवरून सगळ्यांक पनिशमेंट दिवचे मेगेले इतले व्हडले पोर्टफोलिओ आसा हांगा अशें पळयल्यार कशें कळचें म्हाका की म्हाका मस्त भ्रम जाल्ला म्हाका कसं कळना. तेन्ना लक्ष्मीन सांगिल्ले की या रोहिणी कुंड या अक्षय वट कल्पवट मेगेल दर्शन या पुरुषोत्तम क्षेत्र या पुरा दिव्य स्थान या भौतिक जगतांत तो गेले तागेले गिणत जायना. हांगा तुमगेलो अधिकार ना. हांगा सकड जीव प्रवेश केल्ले मात्र प्रवेश केल्ले सुद्धा तत्क्षण तांका सारी सकड पापा दाखोवन मुक्ती जाता आणि पाप मुक्ती जावन तांका या जन्मांत सकड देवता जनांनी 4 भुजा रूपान पळोवचे. तांनी आसा ती सुणे आणि जानवर आणि पुरा मनुष्यार आसा ती पण देवता सकड देवता गण तांकां कशी पळयता ती चतुर्भुज म्हणून पळयता ती जीवन मुक्त म्हणून पळयता ती अशी लक्ष्मीन सांगितले आसा यमराजाक. त्या रोहिणी कुंडी आहे या आज जगन्नाथ मंदिर खंय आसा पळय त्या जगन्नाथ मंदिरा भितर प्रवेश केले मागीर गेल्या सदाकाची दाव बगले ना व्हडलो वट वृक्ष आसा इतलो व्हडलो आसा की आजी ताचे विस्तार 2 मैल आशिल्ले
आज ताजो विस्तार उण्यान उणे 50 फीट आसा, 70 फूट आसा पुरो चारी बगलीन आसा. आणि ताची मुळान तुची हे रोहिणी कुंड आशिल्ले. आणि गंमत म्हळ्यार तेन्ना ते प्रकट आशिल्ले, कुंडा लागून आशिल्ले, कुंडा सकयल आशिल्ले रोहिणी कुंड. पण मालगड्यांनी केन्ना कलियुग सुरुवात जाताना दूरदृष्टीन पळयला की कलियुगात जीव आसा ती ते मस्त पाप करता ती. तांकां इतली योग्यता ना की स्पर्श जाले सुद्दां तांगेले मुक्त जावका म्हणून. तांणी नामस्मरण करून तपस्या करून हृदय शुद्ध करता मागीर तांकां तांणी सुलभ रितीन देवा प्राप्त जाता. पण तांकां इतली सुलभ रितीन देवाला दया जावच्या नच म्हणून मालगड्यांनी ते कुंड बंद करून दवरला. अशें म्हणटात की तातूंत लायकोन हे आशिल्ले स्टेप्स आशिल्ले, स्टेप्स वच्चे काय तरी एक काळ आशिल्ले ते देंवन वचून कुंडाक उदकाक स्पर्श करून प्रार्थना करीत आशिल्ले, सुलभ आशिल्ले. आता ते वट्टा सकाळ पुरो न्यायालय केला आणि ताचे मुखार एक बांय आसा, ताका तांणी आजी रोहिणी कुंड म्हणून म्हणटा ती. पण त्या रोहिणी कुंड नाही, पण ज्या श्रद्धेन ताचे उदक माथ्यार घेता ती. पण त्या कल्पवृक्षाक सकाळची त्या रोहिणी कुंड आसा. दॅट इज अ लोकेशन. जलक्रीडा मंडप म्हणून व्हडले एक मंडप आसा, ताचे बगलेन आणि एक बिमला देवी मंदिर आसा, ताची यात्राक त्या रोहिणी कुंड आसा अशें सांगिल्लें आसा. तर कोण मनुष्य ह्या रोहिणी कुंडाच्या उदकाक माथ्यार शिंपडता ताका मुक्ती प्राप्त जाता. आणि शंख क्षेत्र शंख आकार आसा, त्या शंख आकारान तो एक नाभी आसा, बेंबी आसा. ते बेंबी स्थान म्हळ्यार रोहिणी कुंड अशी विश्वास आसा. शास्त्रान सांगिल्ले की प्रलय काळांत रोहिणी कुंडाच्या उदक भायर येता आणि त्या भायर जावन पुरा विश्वाक व्याप्त करता. आणि प्रलय केन्ना कैत जाता तेन्ना त्या उपास उदक पुरा रोहिणी कुंडांत भितर येता अशें सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार केन्ना जलप्रलय जाता, जलप्रलया वेळार रोहिणी कुंडाचे उदक भायर पडून जलप्रलय जावचो. आणि मागीर ब्रह्मान एक रात्री कैद जाल्ले मागीर त्या उदकाक अपास भितर येता रोहिणी कुंडा भितर आणि अपास जीवसृष्टी निर्माण जाता. आणि पुराणाक मस्त कडेन पुराणां बरयलें आसा की कल्पभेदा निमित्तान म्हणजे एक कल्पांत देवान अशी प्रकट जाल्लें आसा, आनी एक कल्पांत जगन्नाथ अशी प्रकट जाल्लें आसा. तर एक कल्पांत म्हणलें आसा की एक न्हंय आसा बंकी मोहाना म्हणून, ते गंगेले स्वरूप आसा. बंकी मोहाना न्हंय खंय समुद्र मेळटा पळय त्या जागेर त्या दारू ब्रह्म प्रकट जाल्लेले. एक कल्पानुसार. अनेक कल्पानुसार सांगले आसा की रोहिणी कुंडा भितरी दारू ब्रह्म प्रकट जाल्लेले. ताचे मागीर विश्वकर्मान येवन ते मूर्ती केलेली अशी सांगिल्लें आसा. आमी सकाळान मेळून रोहिणी कुंड मानस रूपान प्रार्थना करूया. हांव श्लोक सांगता, तुम्ही ऐकया ती. कुंडम येतद् रोहिणाख्यम करुणा सलिलैर्युक्तम तत्र संतिष्ठतो नित्यम स्पर्शनाद बंध मुक्तिदम. रोहिणी कुंड हांव तुमकां नमस्कार करता आसा. तुमगेल उदकाक स्पर्श केल्ले मात्र जीवाक मुक्ती प्राप्त जाता. ते कुंड उदकान भरलेले नाही काही, ते कुंड देवाल दयेन भरलेले आसा काही. हे एक श्लोक झालो. अनेक श्लोक सांगला. रोहिणाख्यम महाकालम विष्णु लक्षण लांछितम शंख चक्रधरम साक्षात सत्यवंतम नमोस्तुते. हे रोहिणी कुंड, तुम्ही महाकाला म्हणके महान आसा ती. विष्णूले 4 हात आसा ती. ते 4 हात या कुंडांत शंख चक्र पद्म गदा धोरण प्रकट झाले आसा ती. हे कुंड स्वतः परम सत्य आसा काही. या परम सत्य आशिल्ल्या कुंडाक हांव नमस्कार करता आसा. अशी प्रकारे आम्ही रोहिणी कुंड दर्शन घेतले. आता मी मुखार वच्या. सेकंड नंबर जलाशय पंचतीर्थांतून नंबर 2 श्वेतगंगा. आता श्वेतगंगा खंय आसा? श्वेतगंगा जगन्नाथ देवस्थानाच्या दक्षिण दिशे आसा. आणि थंय एक स्वर्गद्वार म्हणून आसा. आम्ही थंय केन्ना पळयला गेल्यार मेळटा आमकां स्वर्गद्वार. त्या स्वर्गद्वाराच्या लागीं रस्त्यार आसा. जगन्नाथ मंदिरा दाखवून दक्षिणेकडे वताना
स्वर्गद्वार येता त्या रस्त्यार आमकां श्वेतगंगा मेळटा. भारी लायक स्थान आसा, मस्त बंद केल्ले थंय. साक्षात गंगा जगन्नाथ पर्यंत थंय प्रकट जाल्ल्या. श्वेतगंगा आणि गंगा अभिन्न आसा, ती दोन्ही सेम आसा. ती कोणी मनुष्य श्वेतगंगान तू नाव न्हू थंय लागीं आशिल्ल्या श्वेत माधवाल दर्शन घेता काही आणि लागीं लागीं तू त्या श्वेतकुंडा लागीं तू 2 देवस्थान आसा. ती एक देवस्थान आसा आनी देवस्थान आसा. एक देवस्थानान तू श्वेत माधव म्हणून एक रायाल मूर्ती आसा. त्याचे बगलेन मत्स्यावतार देवाल मूर्ती आसा. तर श्वेतगंगेन तू स्नान करून कोण श्वेत माधव आणि मत्स्य भगवानाला दर्शन घेता ताका ह्या जगान तू सकड पाप जावन मुक्ती जाता. विशेष करून केन्ना कोणे चुकून जरी जगन्नाथ महाप्रसादा उलांडून गेल्यार आसल्यारी केन्ना 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 आमी करता वाडता अनपत्यान तू प्रसादा वयल्यान चपकता आमी पायर धुचून. केन्ना कोणी चुकून जगन्नाथ महाप्रसादा वयल्यान चमकून गेला त्या पापय ह्या 2 कार्य केले मागीर मुक्त जाता. काही तर श्वेतगंगा साक्षात गंगा उदक नीळ रंग आसा केन्नाय गंगेचे. पण वर्सा एक पंता ह्या न्हंय ह्या ज्या श्वेतगंगा आसा पळय ते वायट जाता. काही स्वच्छ जाता सफेद म्हणून तागे नांव दवरला श्वेतगंगा. आणि ताची मागची काणी आसा ती स्कंद पुराणान तू उत्कल खंड उत्कल म्हळ्यार ओरिसा देशाक संस्कृतांत म्हणटा ती उत्कल देश. तर स्कंद पुराणान तू पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य ह्या अध्यायान तू अनेक लहान अध्याय आसा. तागे नांव आसा उत्कल खंड. त्या उत्कल खंडान तू श्वेत नावाचो राय आशिल्लो तागेली काणी दिल्ल्या. तो इंद्रदुम्नान कशी नियम घालून दिल्ले जगन्नाथ पुरी पूज करचे तो सकड नमुन्या पुरा यथासांग करता. काही कशी सांगिल्ले आशिल्ले इंद्रदुम्नान नियम घालून दिल्ले आसा तंतोतंत पालन करता आसतो. तागेलें नांव श्वेत राय. तर तो इतले देवाला व्हडलो भक्त आशिल्लो. परफेक्ट जगन्नाथपुरी देवस्थानान तो व्यवस्था करून दवरली ताणें. आणि स्वतः तो राय आशिल्ले निमित्त स्वतः तागेल्या हातान तो एक पदार्थ नित्य करता. काही एक भोग करता नित्य आणि जगन्नाथपुरी देवाक भोग लायता. काही नैवेद्य करता आणि नैवेद्य करताना स्वतः राबता. नैवेद्य करून स्वतः राबून आरती अटेंड करून मागीर वता. एक दिसू तो नैवेद्य करून देवा अर्पण करताना राबला. थंय पुजारी म्हणजे देवा अर्पण करता हो पळयता आसा. ताका अचानक देखू पडता दर्शन जाता की देवता लोकांतल्यान देवता येवन हातान तू दिव्य पदार्थ देवाक अर्पण करता आसा. ती तेजस्वी पदार्थ देवा अर्पण करता आसा. ती तेन्ना ताका दिसता अरे मेगेल पृथ्वी वयलो पदार्थ कितले शुद्र आसा तेजी मुखारी देवता मुखारी मेगेल पदार्थ काय मूल्य ना अशें म्हणून बेजार करून तो विचार करता आसा की कशी करचें आता ह्या पुरा दिव्य वस्तू येद्राक मेगेल वस्तू देव खातोय अशी मना विचारून तो मागशी वता आसा. मागशी वता आनी ताका अनेक दर्शन जाता. कसं दर्शन जाता की स्वतः लक्ष्मी देवी देवतान पुरा नमुना हाण दवरलेले आसता. तांतू भितरल्यान श्वेतरायान हातान केलेले पदार्थ स्वतःक लक्ष्मी देवाक वाडता आसा. सुरवेक देवा वाडता आसा. तेन्ना ताका भारी खुश जाता. ताका विश्वास येता की हांव कसन पृथ्वी वयले जेवण करता म्हणून आसा. एक पदार्थ आसा मेगेलो पण मेगेल मोगा निमित्त जगन्नाथ देव ते ग्रहण करता आसता. ती तर लक्ष्मी देवी भारी मोगान देवाक ते पदार्थ खावचे घालता आसा. देव प्रसन्न जावन मागीर जगन्नाथ देव प्रसन्न जावन श्वेतरायाक दर्शन दिता आनी सांगता की तुगेल भक्ती तुगेल मोग तुगेल भाव म्हाका मस्त भारी म्हाका मोग आसा. म्हाका भारी प्रसन्न आसा हांव तुगेल वरी तुका वरदान दिता. मेगेल मूर्ती न्ही तुगेल मूर्ती आनी मेगेल मूर्ती ಒಟ್ಟು जावन ताका हांव नाव दिता श्वेत माधव म्हणून. त्या मूर्तीन तुवय आसा आनी हांवय आसा. ते श्वेत माधव देव तुका हांव मत्स्य देवा ಒಟ್ಟು राबयता. श्वेतगंगे बगलेन देवस्थानान तू मत्स्य भगवान अवताराची मूर्ती आसा ताची बगलेक तुगेल मूर्ती हांव दवरून कोण श्वेतगंगे स्नान करून तुका श्वेत माधवाक आणि मत्स्य भगवान म्हळ्यार म्हाका मेगेल त्या अवताराक दर्शन घेता त्या सकड पापांतल्यान मुक्त जाता म्हणून देवान ताका वरदान दिल्लें आसा. तोच तो श्वेत माधव तो रायू आसा आनी देवूय आसा.
कारण तू देवूय असं आणि रायूय असं. इतले रायाल देव भक्ती देवाक मस्त प्रिती आशिल्ली. ताचे मागीर अशें सांगला की अक्षय वट आणि समुद्र हाजे मध्य जागेन तू सगळ्यान तुला पॉवरफुल स्थान मेळ्ळी श्वेतगंगा. इतले पॉवरफुल स्थान मुक्त दिवच्या तरी आणि खंयचे ना अशें सांगिल्लें आसा. आनीक लायक काण आसा ती श्वेतगंगाची मेळ्ळी. आता बांगलादेशांत तू आयचे बांगलादेश तेन्ना ते भारतवर्ष आशिल्ले. आयचे बांगलादेशांत तू एक राज्य आशिल्लें पुतिना राज्य म्हणून. तांतू रायू नरेश नारायण तागेली धुव पुत्री शची म्हणून आशिल्ली. ती जन्म जायतून मस्त विरक्त आशिल्ली आणि रायान मस्त पुरा चक्र पराक्रम केला, मस्त कडेन विजय प्राप्त केला. एक दीस रायू मृत्यू जाता, मरता. तेन्ना तागेलें पुरा कर्तव्य त्या धुवेन केला. पण धुव कूड जावन विरक्त भावनेन आशिल्ली. तर बापूस गेले मागीर तिका आनी विरक्ती वाडली म्हणून ती सीदा त्या जाग सोडून वृंदावना वता. वृंदावनान तू अनंत आचार्य शिष्य आसा, तागेलें नाव आसा हरिदास पंडित म्हणून. आमगेले गवडी संप्रदायांत आसा. तर तिणें हरिदास पंडिताक विनंती केल्ली की तुमी आमकां दीक्षा दिवपा म्हणून. तर तांणी ताका दीक्षा दिल्या आणि सांगला की तुम्ही राधा कुंडा वचून बसून भजन करता. मागीर शची देवी राधा कुंडा वचून भजन केल्लें आसा. ताचे मागीर गुरु आज्ञे अनुसार पुत्री शची देवी जगन्नाथपुरी येता आणि गुरुदेव सांगता तिका की तू आता जगन्नाथपुरीक राबूका आणि क्षेत्र संन्यास घेवका. म्हळ्यार ह्या क्षेत्रात दाखवून भायर वचना. क्षेत्र संन्यास म्हळ्यार एका कडेन राबून जीवना अंत थंय सेव करता म्हणून. तर ती जगन्नाथपुरी येऊन तिने आश्रय खंय घेतिलो? श्वेतगंगा. ताजे लागीं आश्रम आसा. अनेक वैशिष्ट्य म्हळ्यार श्वेतगंगे बगलेन तू बृहस्पती अवतार सार्वभौम भट्टाचार्य तांणी थंय निवास स्थान आशिल्लें. केन्ना राय आशिल्लो प्रतापरुद्र तागेले राजगुरू जावन आशिल्ले. कोण आशिल्ले ते? सार्वभौम भट्टाचार्य. तांणी कोणा अवतार? बृहस्पती अवतार आशिल्ले. त्याच आश्रमांत तू 3 वचून आश्रय घेतला आणि थंय मस्त सेवा केल्या. थंय मूर्ती आसा ताची सेवा केल्या. त्याच घरांत तू चैतन्य महाप्रभून श्वेतगंगेक किनाऱ्यान तू राबून षडभुजा दर्शन दिला. 2 हात 5 रंगाचे रामाले हात, 2 हात निळ रंगाचे कृष्णाला हात मुरली वाजयता आणि 2 हात धव रंगाचे एकान तू कमंडल एक संन्यास दंड आसा. म्हणजे चैतन्य महाप्रभू राम आणि कृष्ण एक मूर्तीन तू षडभुजा दर्शन म्हणून त्याची मंदिरांत तू दर्शन देवान दिलेलं आसा. त्या देवस्थानात तू तिने आश्रय घेतला आणि त्यांची पुरा विग्रहाची ती सेवा करता आसा. एक दिसू एक पवित्र दीस येता. ताचे नाव आसा कृष्ण त्रयोदशी. त्या दिसाक वाराणसी वचून महावारुणी स्थान गंगा स्नान करता म्हणून मस्त महात्म्य आसा. त्या महावारुणी स्नान करता म्हणून तिकाय मनात इच्छा येता. पण ते मस्त प्राय जाल्ल्या आणि वाराणसी जगन्नाथपुरी मस्त दूर आसा. म्हणून ती मस्त विचार करता की हांव गेल्ले मागीर म्हगेल देवस्थाना म्हगेल देवाले कोण पूज करता आणि म्हाका कांय समजूच जायना, प्राय जाल्ल्या मस्त दूर आसा. तेन्ना ती विचार करता की कसं करते म्हणून तिने देवा मस्त प्रार्थना केल्या जगन्नाथ देवाक. जगन्नाथ देवानं स्वप्ना येऊन दर्शन दिलं तिका. सांगले पळय तू कसं निश्चय काणाका तू श्वेतगंगान तू स्नान करी तुका साक्षात गंगा देवीला दर्शन जाता. तिगेल सत्संग प्राप्त जाता आणि तुका महावारुणी स्थानाचे पुरा महात्म्य तुका अंगाची प्राप्त जाता. तर तिने ते स्वप्न कोणाक सांगनी गुप्त दवरला आणि त्या दिसू कृष्ण त्रयोदशी दिसू तिने श्वेतगंगेन तू जे केन्ना स्नान केले पळय केन्ना तू बुडकी मारली त्याच क्षणान तू गंगा देवी प्रकट जाल्ली. चतुर्भुज गंगा देवी मगरमच्छार बैसून प्रकट जाल्ल्या आणि फारी गंमत म्हळ्यार तिका अनुभव झाला की हांव वाराणसी पावली म्हणून. आणि जगन्नाथपुरीन तुला कितली मनशां गेल्ली पळय हजारो कटल्यान मनशां गेल्ली ती पुरा थंय तिका देख पडता. तांणी स्नान करता ती हिवय स्नान करता आणि ताचे मागीर एक व्हडली हे येता वेव येता वेव लहर येता. कसं म्हणटा आमचे लागत ना बिग वेव कम्स इन गंगा आणि त्या वेव येत पळय ते लोको न्हू ते खंय पावता जगन्नाथपुरी मंदिरा भितर पावता. ती आता तिने केन्ना स्नान केल्ले तेन्ना रात जावन गेल्या. कृष्ण त्रयोदशी राती 12 घंटल्या तिने स्नान केला
रात्री वेळारी सकट जण स्नान करता आसता ती आणि अचानक एक वेव येवन ती वेव ती कल्लकोन वापस वाराणसी दाखवून जगन्नाथपुरी मंदिरा भितरी पावयता. मंदिर रात्री बंद केल्लें आसा, लॉक केल्लें आसा आणि ते नदी न्हंयचे उदक आसा पळय त्या उदकाक तिका लकोन पावयत खंय जगन्नाथ लॉक आशिल्ल्या मंदिरा भितर जगन्नाथ येद्राक आणि जगन्नाथ दर्शन दिता बंद मंदिर दाखवून ओपन करून. पण तो खंय पुजारी ना कोणी ना, स्वतः देवस्थान ओपन जावन जगन्नाथ ताका दर्शन दिता आसा आणि ती तात्काळ हात बंद करून तागेली प्रार्थना करता आसा. त्या न्हंयच्या उदकाच्या आवाजान वॉचमन जाग जाता ती. कसं आवाज येता, कसं व्हडलो सोर आसा भितर म्हणून. रायाक खबर करता ती की बंद देवस्थानांतूं कसं व्हडलो आवाज येतास म्हणून. लॉक आणि चावी आणि करून बागेल उगडता ती आणि पळयल्यार भितर ही बायली मनीशी शची देवी थंय भटवटान प्रार्थना करता आसा हात जोडून. व्हॉट इज द कन्क्लुजन की तिने रात्री देवस्थानात निपून राबिल्लो आसता पुरो देवाल पुरो भांगर खामचे खातीर तिने भितर निपून राबिल्लो आसा. आता तिने बंद अवस्थेन तू खामचे विचार करताना आमकां गोतू जाला अशें म्हणून ताणें राया कंप्लेंट केल्या. तर रायान तिका अरेस्ट करची फुडेची. जगन्नाथ देवान राया दर्शन दिला. तिने सांगला ही मेगेली शुद्ध भक्त आसा, तुम्ही तिका आपडल्यारी तुमगेलो पुरा वंश नष्ट जाता. आता तुम्ही सकडांनी वॉचमन जाना सगळ्या पुरोहितान वॉचमनान कोणा तेगेल्या विशयान तू रॉंग विचार केला आणि राय स्वतः तू गजेंद्रान येवन तेगेली माफी मागू का, तेगेले क्षम मागून तेगेले दीक्षा घेऊ का अशें म्हणून आदेश दिला. म्हणून पुरा पुरोहित जगन्नाथाले पुरा द्वारपाल आणि राय स्वतः येवन तेगेले पांया भितर येवन पांयार नमस्कार केला. सांगला शची देवी आमकां माफ कर, माफ करता. देवार आज्ञा आसा की आम्ही तुगेल्या दीक्षा घेऊ का म्हणून. ती म्हणटा हांव तर एकदम सिंपल आसा, तुमगेले तुमकां दीक्षा दिवची मेगेली योग्यता ना, हांव भायर देखून आयले हांगा, हांव धामवासी ना. राय म्हणटा की आमकां कसं नाही गोत ना, देवान आमकां आदेश दिला त्यामुळे तू आमकां दीक्षा दिवं का आणि आमगेले अनुग्रह कर का म्हणून. तेन्ना मागीर तिणें ताका सगळ्यांक अनुग्रह केला, दीक्षा दिला. तेन्ना दवरून तेगेलें नांव कशें पडलें, गंगा माता गोस्वामिनी म्हणून तेगेलें नांव पडलें. गंगा मातेन स्वतः दर्शन दिवन स्वतः तेगेल्या वेव जावन बसकारान थंय पावयला. तेन्ना जगन्नाथान सांगिल्लें आसा की जगन्नाथ मेगेल्या पांयाच्या अंगठे दाखवून गंगा प्रकट जाल्लेली. तर ही गंगाक एक पळोवचे खातीर थंय पाविल्ली वाराणसीन. त्या गंगान तिका मेगेल पांया लागीं हाड सोडला. ती गंगेल दय म्हणून ती हांगा येवन पावल्या. स्वतः ती भितर बागेल तो ओपन करून येयनी, तिका हांव पावयलें, मेगेल गंगान तिका भितर पावयलें. अशी पुरा कहाणी सांगून सगळं नतमस्तक जावन अनुग्रह केला. तेन्ना शची देवीला नाव पडलें गंगा माता गोस्वामिनी. आनी एकलो एक जगन्नाथ सेवक तागेलें नांव तलाचू मोहपात्रा. मोहपात्रा म्हळ्यार ओडिसांतुले सरनेम मोहपात्रा, मोहंती अशी. तलाचू मोहपात्रा प्राय जाल्लो मनुष्य. ताका एक पंत वाराणसी वचून गंगाक स्नान करता म्हणून मन आसा. तेन्ना तो विचार करता वचवे, म्हाका कसं मातसो प्राय जाल्ल्या, म्हाका वितराण जाला, म्हाका शक्ती ना म्हणून तो विचार करता समजा जगन्नाथाक मस्त प्रार्थना केली आणि श्वेत गंगा तू स्नान केल्लें. तेन्ना तो श्वेत गंगा पावता पळय भितर गेलो सुद्दां तेन्ना वयर येता. तेन्ना तो खंय पावला, वाराणसी पावला. तो पळय दार्या वाराणसी हांगा कशें आयलो. लायक करून गंगेक पांय पडता, नमस्कार करता, प्रार्थना करता, उपास केन्ना देंवता उदकान तू आणि उपास देवन भायर पडता तेन्ना उपास जगन्नाथपुरी भितरी श्वेतगंगा किनारे राबले आसता. ताका बरी आश्चर्य जाता. तेन्ना ताका कळटा की गंगा आणि जगन्नाथ देवान मोळून म्हाका मेगेले अनुग्रह केला म्हणून ह्या चमत्कार मेगेल्या आयुश्यांत जाला. आणि अशे प्रकारे ताका श्वेतगंगा कशी गंगा शिवाय अभिन्न आसा म्हणून ताका अनुभूत जाता आसा. अनेक लोक आसा जगन्नाथा सेवक पुष्पलक म्हणून आसा, तागेलें नांव पुष्पलक. पुष्पलकान एक म्हणटा श्वेतगंगेन तू स्नान करचा गेल्लो तो जगन्नाथ पुरोहित आसा. ताणें तू स्नान केल्लें आणि ताकाय तोच अनुभव आयलो. तो वाराणसी पावलो. ताका भारी आश्चर्य जालें, हांव कशें वाराणसी पावलो, कितली व्हडली दय देवान मागली, हांव खंय आसा आणि गंगा खंय आसा आणि म्हाका हांगा कशें आयलो म्हणून ताणें मस्त त्या धन्यवाद करून प्रार्थना केल्लो आसा. तेन्ना थंय एक भायल मनीस येता, तरणाकुंटी, संदेश दिक्षा ती म्हणटा की काल रात्री म्हाका जगन्नाथान सुखनान दर्शन दिला.
आणि सांगला की पुरी दाखवून हंगा मागीर थंय वाराणसीन तू हंगा जगन्नाथाल मेगेल सेवक येता सांगा तो आयला मागीर तो कोण म्हणून कळता ताका तू वचून सांगू का की म्हाका तुला वाटू वाडीक करता असं म्हणून मेगेल मना अशी आसा की तू त्या मनशा वाटू वाडीक कोर का अशी मेगेल मना आसा तिगेले इतिहास म्हळ्यार तिगेले अन्न आणि अम्मान जगन्नाथ पुरींत वचून अक्षय वट आसा अक्षय वट रोहिणी कुंडा लागीं आसा थंय वचून तपश केल्लें आसा आनी देवा प्रार्थना केल्ली आसा की म्हाका चेडू जावका आनी मेगेल चेडणान तुगेल सेव करचे खातीर मुखार वचूं तशें जावन त्या चेल्लेक जल्म जाल्लो हांव सोपून ते जन्म दिल्लो आनी तांगेले मना आशिल्लें की ह्या दुवेक कसली पुणे कोर न्हू जगन्नाथा सेव मेळका अशी तांगेली प्रार्थना आशिल्ली ताजे निमित्त तिका स्वप्न आयलें आसा आनी स्वप्नांत देवान सांगिल्लें आसा की तो मनुष्य थंय पावता ह्या दिसा पावता तेन्ना तूं वचूंक वय ताका सांगता की म्हाका तुगेले वटू वाडी करता म्हणून तशी ती बायल मनीस येता आनी ताका सांगता की अशें म्हाका स्वप्न जाला देवाला आदेश आसा की तुमगेलो वटू वाडी करता म्हणून तिगेले ते शुद्ध वचन आयकून पुष्पलकाक मनान तूं जाल्ल्या पिरियडां हे पुरो बद्द आसा पुरो म्हणून ती तात्काळ तागेले वटू वाडीक केली वाडीक करून थंय राबिल्ले आसता आनी कितले दिसा ताचे मागीर अपास तो केन्ना गंगा स्नान करचें म्हणाय म्हणून स्नान करचें देंवलो उदकांत तूं देंवलो सताक केन्ना भायर पडलो पळय तेन्ना खंय भायर पडलो श्वेत गंगा जगन्नाथपुरी थोडे दीस थंय आशिल्लो नवीन बायले वट्टू संसार करून अनेक पण न्हांवच्या गेल्ले आसतना भायर पडलो खंय श्वेत गंगा तेन्ना भारी आश्चर्य जाल्लें अरे बायल खंय चमकली पुरा खंय अदृश्य जाल्लें हो ठीक आहे देवाल दय आसा स्वप्न म्हणून गोतना अपास जगन्नाथा सेवेन तूं ताणें आमगेलें काम सुरू केलें मस्त काळ गेले मागीर तीच बायले मनीशी एक पुत्र घेवन तो पुत्र जालो कशी तागेले निमित्त ती गुरबण जाल्ली आनी ते पुत्र प्राप्त जालो त्या पुत्रा घेवन त्या पुत्ता घेवन ती जगन्नाथपुरी येता ती गोत आसा किंवा जगन्नाथपुरी पुरोहीत म्हणून थंय येता ताका मेळता ताका सांगता की तुगेलो हांव बायल तुगेलो पोतू जगन्नाथपुरीत एक नियम आसा की जगन्नाथपुरी नियम कसो आसा की जगन्नाथ पुरोहितान जगन्नाथपुरी भितरी वाडी करता आनी भायर वाडी केल्यार जगन्नाथा सेवा कट्ट जाता त्या निमित्त गोतू आसूनय तो ना म्हणटा तुगेले गुर्तू ना तू कोण आयली तू म्हाका तुगेले गुर्तू ना म्हणटा ती रायाला वता गजपती राया लागीं आनी पुरो काणी सांगता म्हगेलो जन्म अशें जालेलो म्हाका स्वप्न अशें आयलें म्हाका देवान अशें आदेश दिल्लो हांव मागीर वाडी केल्ली म्हगेलो तूं संसार करून आशिल्लो कारण म्हाका गुरबण करून पुत्र दिला तो पुत्र घेवन हांव हांगा आयला पळय त्या पुत्राले आंग पळय हागेले मणकेज आसा तागेलो चेहरो तागेलो आंग हागेले मणके आसा आनी ती शुद्ध हृदय आशिल्ली शुद्ध वचनी आशिल्ले तुगेले उत्तर आयकून रायाक मस्त विश्वास जाल्ला ताणें आपयला ताका इतले फाटी सांगता तो म्हणटा एक कारण म्हाका जगन्नाथा सेवा सोडच्या मनाना म्हाका हेगेलो मोग आसा म्हगेली बायल ती पण म्हाका येच नासता की तुमी म्हाका सेवेन तुला काडल्यार कशें जाचें म्हणून रायाक मस्त दय आयल्या ताणें सांगलें की हांव अनेक कास्ट निर्माण करता सावत निगोज म्हणून सावत म्हळ्यार सावत्र स्टेप मदर तर ह्या बायले मनशां दाखोवन कोण पुत्र प्राप्त जाल्ला पळय तागेले एक विंगड जाती करता हांव आनी तांकां सेवा करचे अधिकार दिता रायान तागेले अधिकारान तूं 4 नमुन्या सेवा दिल्या तिगेले वंशाक आजी त्या पुरोहिताल ती बायल जावन तो पुत्र जाल्ला पळय तागेले जे वंश आसा वंशू तागेले पुत्ताल पोतू तांकां सगळ्यांक 4 नमुन्या सेवा दिल्या एक श्वेतगंगा देवस्थाना सेवा श्वेतगंगा सेवा एक चक्रतीर्था सेवा जगन्नाथपुरींत तूं इंद्रद्युम्न सरोवरा सेवा आणि जगन्नाथ मंदिरांत तूं कोर्टयार्डांत तूं मेरी आंगणांत तूं पुरा ध्यान भोंवता पळय 30 मंदिर आसता 30 पुरा त्या 30 मंदिरांत तूं पुरा व्यवस्था पळोवची अशी 4 नमुन्या सेवा त्या वंशा दिला आणि 36 नमुन्या जाती सेवा आसा तातूंत एक जाती नाव आसा सावत निगोजा म्हणून तशी जावन श्वेतगंगे महात्म्य पुराय आहे तशी श्वेतगंगा स्वतः गंग जावन ते जगन्नाथपुरींत आश्रय घेतला अशा प्रकारे आम्ही 2 सरोवर पूर्ण केली आता 3rd सरोवर मार्कंडेय सरोवर त्याची कहाणी आम्ही सांगितली की लास्ट टाइम अनेक पण सांगता म्हणून तो मार्कंडेय मुनी भारी शुद्ध भक्त देवाला तपस्या करून ब्रह्माला वरदान घेतला
की 7 कल्प तई जिवंत राबत म्हणून 7 कल्प म्हणल्यार कितले 43,20,000 इयर्स म्हळ्यार एक कल्प अशी 7 कल्प गई आणि प्रत्येक कल्पा मागीर एक प्रलय जावचे आसा मिनी प्रलय जावचे आसा ताका ते पुराय कोत्ता प्रलय कसं म्हणून ताणें वरदान मागून घेतलें देवान वरदान दिल्लें आता एक कल्प जाले मागीर तेन्ना जलप्रलय जाता जलप्रलय म्हळ्यार 1,000 किलोमीटर उद्दाक पृथ्वी वैरी निर्माण जाता पृथ्वी वैरी 1,000 किलोमीटर उद्दाक निर्माण जाता सो मच बिग करेक्शन ऑफ वॉटर तेन्ना त्या उदकान तूं वैरी तकाल वैर सकाळ जावन ताण येवन भूक जावन मस्त कश्ट जावन ताका गुत नाय पुरा आनी मरण ना वरदान प्राप्त जालें न्हय कश्ट जाता आसा खावचें मेळना न्हीद ना भूक जाता कश्ट आसा एकाडे उडयता ताका त्या उदकाच्या पुरा वेव्जांनी ताका मरण ना ताणें जिवंत रावन कश्ट भोगूं का ह्या अवस्थेन तूं भारी कश्ट भोगून पण देवाला प्रार्थना केल्लें आसा तेन्ना ताका अचानक एक अक्षय वट देख पडता वटा वृक्ष देख पडता आणि ताचे भितर त्या वटाच्या पुरा पानांत तूं देव आसा आणि देव बालक जावन तागेले पायाचे अंगठास पळय वट सोक्त आसा हे पळोवन ताका एकदम जिवान शक्ती आयली भूक आणि ताण आशिल्ली पण त्या दर्शन जाले मागीर भारी शक्ती प्राप्त जाल्या आणि ते पळोवन उल्हास निर्माण जाला खुशी जाल्या आणि त्या खुशी जाता आसतना ते सान देवान श्वास घेतिल्लो आसा त्या श्वासा पावरान हो नांका भितर वता देवाल्या आणि पोट्टा प्रवेश करता आणि पोट्टा भितर प्रवेश करून पुरा ब्रह्मांड पुरा वैकुंठ पुरा गौलोक धाम पुरा दर्शन करता अशी म्हणला की 100 स्वर्गीय वर्ष 100 सेलेस्टियल इयर्स तो भितर आशिल्लो काय पोट्टान भितर आणि पुरा दर्शनाने करून पुरा भोवून उपास देवान उच्छ्वास केल्लो आसा श्वास भायर सोडलो आसा तेन्ना उपास भायर पडलो आसा आणि उपास थंय उवार जालो आसा उवार जलप्रलय जालो आसा तातूंत मागीर देवाक कळ्ळें की हे सान चेडू न्हय हे परम भगवान पुरुषोत्तम देव आमगेलो पूण ताणें देवा लागीं वचून प्रार्थना केल्ली आसा देवा कसं पुरो रहस्य म्हाका कळना हांव 7 कल्प वरदान नेमगेलें म्हाका पुरो गोत नाशिल्लें मध्य जलप्रलय येता म्हणून तुम्ही म्हाका आतां आश्रय दिवं का तेन्ना देवान सांगिल्लें की हांव पुरुषोत्तम देव आणि म्हगेलें हे धाम आसा पुरुषोत्तम धाम हे अक्षय वट आसा हे रोहिणी कुंड आसा हांगा कोण राबता पळय तो पुरा पाप पुण्याचो मुक्त जाता आणि ताका कसलेंय बंधन ना आणि ह्या म्हगेल्या पुरुषोत्तम क्षेत्रांत तूं आयले मागीर कोण वता पळय हांगा दाखोवन तो सीदा वैकुंठा पावतले अशें देवान सांगिल्लें आसा तेन्ना मार्कंडेय म्हणून सांगिल्लें देवान सांगलें की तुवें हांगा राबूं येता तुका परमिशन आसता म्हणून ताणें मागीर त्या जलप्रलयान तूं भायर पडून त्या पुरुषोत्तम क्षेत्रांत वचून ताणें तपश केल्लें आसा प्रलय इज गोईंग ऑन पण ताका देवाल दय जावन देवान ताका आश्रय दिला अनुग्रह दिला म्हणून तो पुरुषोत्तम क्षेत्र वचून डोळे बंद करून तीव्र तपस्या करता काही इतली तीव्र तपस्या करता की तागेलें मनय मागीर एक नमुना नष्ट जाता काही मन आसता पण त्या देवाल विचारान तूं इतली मग्न जाता की ना आसल्या मणकेची ह्या तागेलें तपस्या पळोवन शंकर देवाक मस्त अट्रॅक्शन जालें तागेलें कसलें म्हणून तपस्या म्हणून शंकर भगवान थंय येता ती ताका पळोवचे खातीर ताका मन तागेलें देवान तूं इतलें मग्न जाल्ला ताका कसं गोतू ना शंकर आयला म्हाका कसं न्हू शंकर देवान महादेवान तागेलें मना भितरय दर्शन दिलें ताका भितर वचून दर्शन दिल्लें अचानक देव देख पडता शंकर देव महादेव मना भितर दोळे उगडटा तेन्ना भायर देख पडटा मागीर देवा नमस्कार करता देवा कशी म्हणून म्हाका माफ करी म्हगेल ध्याना भितर म्हाका कसं कळ्ळी तुमी केन्ना आयली म्हणून म्हाका तुमी बेजार करूं नाका ती म्हाका दय करून म्हाका अनुग्रह करता म्हणून कशी शिव शंकर भगवान तूं 3 डोळे 10 हात हाता कसं नाही पळय त्रिशूल धनुष्य बाण ढाल तलवार जपमाला डमरू एक मात्या खोपडी स्कल आणि परशु अशी 10 हातान तूं 10 वस्तू घेवन व्याघ्राजीन घालून शंकर देवान भारी लाग दर्शन दिला आणि शंकरान सांगला वरदान माग तुगेल भक्ती तुगेल जप तुगेल ध्यान पळोवन मस्त प्रसन्न जाल्लो आसा तेन्ना तूं म्हाका वरदान मागू का तेन्ना मार्कंडेय मुनीन कसं निमगिला की म्हाका परम भगवान श्रीकृष्णा प्रती परम प्रीती प्राप्त जावका
आणि देवाला भक्त कोण असा सांगेल विषयान म्हाका तुगेल म्हण की भक्त देवाला सगळाय तर सगळ्या विषयान म्हाका परमप्रीती आणि परम भक्ती प्राप्त जावका म्हणून ताणें वरदान मागिल्लें आसा. शंकर देवानं तथास्तु म्हणलेलं आसा. तर त्या शंकराले ताणें लिंग स्थापन करून पूज केल्लें आसा. एक सरोवराक भितर मध्ये दूध न्हू त्या सरोवरा नाव मार्कंडेय सरोवर आणि त्या शंकराला नाव मार्कंडेयेश्वर महादेव. पंचशिवा वट्टू मध्ये तो एक शिवा मार्कंडेयेश्वर महादेव म्हणून आसा. आणि मार्कंडेयेश्वर महादेव मारी दर्शन दिलं मागिरी मार्कंडेय मुनीना थंय निवास केला आणि थंय निवास करून आजही मार्कंडेय मुनी शंकर देवाली पूज करता असत काही. अशी आहे मार्कंडेय सरोवर महिमा. ताजे भितर एक वट आसा अनेक लाव मार्कंडेय वट म्हणून आसा. मार्कंडेय सरोवरा लागीं आसा. मार्कंडेय महादेवा लागीं आसा. आता मार्कंडेय महात्म्य कसं म्हणल्यार मार्कंडेय सरोवरान तू स्नान करून मार्कंडेय महादेवाला दर्शन घेतले मागिरी राजसूय आणि अश्वमेध यज्ञ केलेलं भाग्य मिळतं काही तिथली पुण्य प्राप्त जातं काही. केवळ दर्शन आणि स्नान केलं मागिरी आमका राजसूय यज्ञ आणि अश्वमेध यज्ञ केलेलं पुण्य प्राप्त जातं काही. अनेक एक काणी असा. एक सान ब्राह्मणा पूत आशिल्लो एक चल्लो ब्राह्मण पुत्र तागेले कर्म अशी की तागेले 5 वर्ष प्रायरी तागेले मृत्यू आसा म्हणून एक बरोवन दवरला कोण तागेले जातका बरोवन दवरला आसा. ताका अन्ना गोत्त आसा की चेडू मस्त देवाला भक्त आसा पण ताका 5 वर्ष आयुष्य. ताणें कसं केलें पुता तुगेले आता 5 वर्ष पूर्ण जाता आसा ती तू आता देवस्थाना मार्कंडेय महादेवा देवस्थानातून बसूका आणि थंय दाखवून भायर पडचो ना कारण यमराज आस पळय यमराजू तो तू घेवचा येता तेन्ना तू ह्या शिवलिंगा लागीर बसून रावुका. आणि यमराजान कसं नाही केलं रे त्या मार्कंडेय शिवलिंगाक किंची मान बसूका अशें आनंद सांगिल्लें आसा. म्हणून पूत थंय वचून बसला. योग्य वेळेर यमराज थंय बसून येता कशा री रेडो रेड म्हाका कसं नाही वडी कॉल आमचे गेले गोत्ता म्हाका कसं म्हणटा मागीर म्हशी ब्राह्मण ताजेर बसून यमराज येता आणि यमराज तागेले पाश उड्डयता पाश ताका शंकर देवस्थाना भितर प्रवेश ना. शंकर तागेल देव ताका कंट्रोल करतालो पूण ताका ते धैर्य ना मागीर ताका धाडस ना ते भितर प्रवेश म्हणून तो भायल्यान एक ह्या पाश उडयता आणि ते पाश उडून त्याच्या ब्राह्मण पुत्राक बांदून घालता आणि तांडूच्या चोर करता. तेन्ना त्या आनंद सांगिल्ले प्रमाणे तो त्या शिवलिंगाक किंची मारता हांगा दाखवून ताण धरून धरलें आसा ते यमराज तांडीत आसा आणि मदें तू तो तांडीत आसा आणि धरून धरलें आसा तितल्यान तू शिवलिंगाचे वरचे कुडको भायर पडता आणि यम ताका तांडिता. ते क्षणाक ते शंकर भगवान प्रकट जाता मार्कंडेय महादेव आणि त्या यमराजाक आदेश दिता की तुका ह्या चेडा अधिकार ना तागे रक्षण हांव करता आसा. तेन्ना यमराजान ताका माफ केल्लें आसा आनी त्या चेडाक जीवन दिल्लें आसा. ती काणी आसा मार्कंडेश्वर महादेवा. आजय थंय तुम्ही गेल्यार त्या शिवलिंगारी दोरी अशी देख पडता तुमकां. दोर लायले म्हणजे ताचे व्रण आसता. देयर इज अ मार्किंग ऑफ द थ्रेड which was tied around शिवलिंग with the boy and ते चेल्यान तेव्हा धरलेलं नव्हे ते दोरी ताका आणि त्या शिवलिंगाक ओटी बांधीत आसा. तर ते दोरी मार्क आणि काय असं मार्कंडेश्वर महादेवान तशी काणी मार्कंडेय सरोवर आमगेले आयचे थर्ड स्थान. ताजे प्रणाम मंत्र म्हणूया हात जोडू प्रणाम मंत्र म्हणूया. त्रिलोचन नमस्तेस्तु नमस्ते शशिभूषण राही माम त्वं विरूपाक्ष महादेव नमोस्तुते अशें म्हणून मार्कंडेय महादेव प्रणाम करून मुखार वचया. आणि 4th प्लेस म्हळ्यार समुद्र महोदधी तागेलें नाव आसा म्हळ्यार बे ऑफ बेंगॉल. भारत देशाच्या पूर्व दिशांतू जगन्नाथपुरी किनाऱ्यांतू आशिल्लो समुद्र. ताची काणी आसा गौलोक वृंदावन म्हळ्यार देवाल धामांतू ते देव कृष्ण आणि विरजा नदी विरजा गोपी जावन ते संग करता आसा ती. तेन्ना त्या विरजा गोपीक 7 पुत्र आसा ती. 7 पुत्र ओट्टू लढाई करून थंय अवसुला येता ती
कंप्लेंट करता की पळय पळय अम्मा वा कशी करता पळय, अनेक म्हणटा तो कशी करता पळय, हांव कशी करता म्हणून सगळ्यांनी झगडे करून थंय येता ती आणि कृष्णाक आणि विरजा गोपीक डिस्टर्ब करतात. तेन्ना कृष्णा बिट्टू संघ प्राप्त जाता असताना चेडू आणि गौजी घालून कंप्लेंट केली ती डिस्टर्ब जावन कोप येवन आवसून 7 पुत्तांक शाप दिल्लो आसा की तुम्ही झगडे करून पुरा मेगेल संघ वाईट केलेलो आसा म्हणून तुमका 7 द्वीपारी 7 समुद्र जाऊन राबुका, दूर दूर राबले लढाई करणार तुम्ही. या निमित्तानं त्या 7 समुद्र प्रकट झाले होते. खंयचे समुद्र ते दुद्धा समुद्र, दह्या समुद्र, तुप्पा समुद्र, कुबरसू समुद्र आणि लिकर मॅरी सूर त्याचे समुद्र असं, गोड्डा उद्दाक समुद्र असं आणि एक असं सॉल्ट ओशन लवण सागर म्हणून. अशी तिगेल शापा निमित्त तिगेल 7 पुत्र 7 समुद्र जाऊन राबता ती 7 द्वीपा भितरी दूर दूर. तेन्ना सान पुतू लवण सागर धाकटो पूत सगळा पशी अम्माला वचून रडता. तेन्ना अम्मानं देवा लागीं प्रार्थना केल्ली आसा की म्हगेलो मोगा पुतू तागेलो तूं अनुग्रह करता म्हणून. देवान वरदान दिल्लें आसा केन्ना हांव कलियुगान तूं चैतन्य महाप्रभू जावन येता पळय म्हगेल मस्त पुरा लीला हांव तागेले भितर करता म्हणून. तशें तें महात्म्य महत्व दिलें कळ्ळें हांवें. तेन्ना एक महात्म्य म्हळ्यार मस्त नमुन्या न्हय गंगा नदी तांती वचून पावता. बंकी मोहना म्हळ्यार गंगे अनेक नांव आसा ती समुद्रा पावता आणि मस्त न्हय समुद्र पावता म्हणून समुद्र पवित्र आसा. नंबर 1. नंबर 2 चैतन्य महाप्रभू केन्ना अवतार घेतले पळय आणि अनंत पटी हातूंत स्नान केल्लें आसा स्वता देवान. म्हळ्यार ह्या समुद्रा उदक सॉल्टी आसा पण त्या देवाल चरणामृत आसा. 3rd म्हळ्यार त्या समुद्र किनाऱ्यान तूं चैतन्य महाप्रभून अनंत वेळा मेनी 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 टाइम्स श्री चैतन्य महाप्रभू परफॉर्म हरिनाम संकीर्तन तागेले श्रेष्ठ भक्ता घेवन त्या समुद्र किनाऱ्यान तूं राबून चैतन्य महाप्रभून हरिनाम संकीर्तन केल्लें आसा दिव्य संकीर्तन. 3rd रिजन. 4th रिजन चैतन्य महाप्रभू एकदा भाव विभोर जावन बोध चुकून एक फिशरमॅनाच्या नेट्टा भितर तांणी पावले आसा ती आणि समुद्रा भितर बेशुद्ध जावन पडलेली आसा ती आणि त्या विचित्र नमुन्या फिश पळोवन तो फिशरमॅन आसा तो कोळी तो मस्त भिल्ला आणि तो हरिबोल 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 करता आसा. हांगा देव खंय गेलो म्हणून वता म्हणून नित्यानंद प्रभू पुन्हा भक्त सोदिता आसा ती खंय गेल्ले म्हणून. तेन्ना ह्या फिशरमॅनाची अवस्था पळयता ती तेन्ना कळटा की हरिबोल हरिबोल म्हणटा पळय हांगा देव आसचा पळय म्हणून. ताका तो निमता ती तो म्हणटा म्हगेल्या नेट्टा भितर आज एक विंगड नमुना फिश आयला काही ते म्हणटा दाखय आमकां. पळयता कोण चैतन्य महाप्रभू. चैतन्य महाप्रभून भाव विभोर जावन प्रेम भाव विभोर जावन त्या समुद्रा वचून बेशुद्ध पडलेलं आसा. 4 कारण ते नदी पवित्र इतक्या खातीर म्हणून. आणि 5th रिजन म्हळ्यार हरिदास ठाकूर केन्ना शरीर सोडलें पळय तागेलो मृत्यू जालो तेन्ना स्वता चैतन्य महाप्रभून तागेले मृत शरीर उक्कोळून तागेले स्वता हातान वरून समुद्रा भितर वचून न्हाण केल्लें जाता समुद्र उदकांत. तागेले स्वता हातान डेड बॉडी घेवन वचून स्वता हातान ताका न्हाणयला ह्या समुद्रा उदकांत. आणि न्हाणून जाल्ले मागीर चैतन्य महाप्रभून थंय उद्घोश केल्लो आसा की आज केन्ना हांगा हरिदास ठाकूराले मृतदेह स्नान केला म्हणून आज धरून ह्या तीर्थ महोदधी तीर्थ म्हणून प्रसिद्ध जाता. आणि ह्या तीर्थांत कोणेय स्नान करता ताका मुक्ती मेळटाची पण कृष्ण प्रेम प्राप्त जावन वैकुंठ प्राप्त जाता म्हणून देवान वरदान दिल्लें आसा. तत्क्षण केन्ना हरिदास ठाकूराक स्नान केलें पळय त्याच क्षणाक देवान थंय घोषणा केल्ली आसा. आणि महात्म्य कसं नाही पळय अन्य तीर्थे कृतम पापम स्कंद पुराण बरयलें आसा. अन्य तीर्थे कृतम पापम सिंधू तीरे विनश्यती. म्हळ्यार भायर खंय पवित्र स्थानांत तूं खंय द्वारकेन तूं जावं अयोध्यान तूं कोण पाप करता पळय धामान तूं पाप करता न्हय ताचें नांव आसा वज्रलेप. वज्रलेप म्हळ्यार कसं न्हय फेविक्विक अशी इलाय जारी तुमगेले बोट सोणा कातोरका पडता तशी ते इतले वज्रलेप आसले पाप ते खंय नष्ट जायना. अशी वज्रलेप पाप देवाला खंय धामान तूं केल्ले आसल्यार केवळ जगन्नाथपुरी समुद्रा किनाऱ्या पावल्यारी
ते पाप नष्ट जातं काही. कसं म्हणला, सिंधू तीरे विनश्यती, या सिंधू तीर आयला सुद्धा त्या नाश पावतं काही. आणि या सिंधू तीरे कृतम पापम, थंय सिंधू तीरांत येवन थंय किनारांत येवन पाप केल्ले री, त्या पाप त्या समुद्रांत तू स्नान केल्यार नष्ट जातं काही. कसं म्हणला, सिंधू तीरे कृतम पापम सिंधू स्नानाद विनश्यती. So whatever sins are performed out of Jagannath Puri are cleansed just by coming at the bank of the ocean. And if you commit some sinful activity at the bank of the ocean only, then by taking bath in the ocean, all the sins are washed. आता मी त्या समुद्राक त्या महान, आता मी संक्षेप सांगितलंय त्याचे महात्म्य, पण अति सुंदर आणि अति महात्म्य असतं जे स्वतः देवान वरदान देऊन ताका नाव दिलेलं असं महोदधी तीर्थ म्हणून. आम्ही प्रणाम करूया सगळे हात जोडून मनान तुलेना मानस प्रणाम करूया. तीर्थराज नमस्तुभ्यं जलरूपाय विष्णवे जीवनाय च जंतूनां परनिर्वाण हेतवे. प्रत्येक जीवाक परनिर्वाण प्राप्त करून दिल्या त्या समुद्राक तीर्थराजाक नमस्कार करत असत. जन्मकोटी सहस्रेषु यत् पापं पूर्वं अर्जितं तदा शेषं लयं यातु देहि मे ब्रह्म शाश्वतम. अर्थात कितली पूर्व जन्मांतू यत पापम अर्जितम, कितले आम्ही पाप मोठं केला पळय. अनंत जन्मात जन्म कोटी सहस्रेषु, अशी सहस्र कोटी जन्मांत आम्ही कितली पाप मोठं केला पळय. तदा शेष लयम, ते नष्ट जात काही. कशी, या समुद्रा स्पर्श केल्यारी. आणि कसं प्राप्त जाता, देही मे ब्रह्म शाश्वतम, या जीवाक शाश्वत ब्रह्मदेह प्राप्त जात काही. अशी त्या महात्म्य असा जय. आता आम्ही चारी जलाशय दर्शन घेऊन होतं. पांचाकडे आम्ही होत असत. त्याचे नाव असं इंद्रद्युम्न सरोवर. भारी विशाल समुद्र, भारी विशाल जलाशय काही. ಒಟ್ಟು 5 एकर जाग्यार असत आहे. कितली उद्द आसता पुरो. 5 एकर जागान तू ते निर्माण केलेलं असं. आमगेल्या दोन्ही तिन्ही प्रवचन आम्ही सांगितलं असं की इंद्रद्युम्न राय केन्ना प्रवेश केल्लो पळय क्षेत्रा भितरी, हांगाची जागेले पुढे रथ आणि पुरा पार करून हाजी बगले पार्क करून प्रवचन केलेलं काही की देवाच नीलमाधव नष्ट मेरी अंतर्धान पाविलेस न्हय. त्याला आम्ही वचून पळोवया की देव खंय आशिल्लो. आता ना थंय, पण वचून पळोवन येवया खंय आशिल्लो देव. रोहिणी कुंड खंय आशिल्ले, अक्षय वट खंय आशिल्ले, हे पळोवच्या खातीर तांगेली पुरा गाय बैल, पुरा हस्ती आणि अश्व आणि बैलगाडी रथ पुरा थंय पार्क केला. खंय पार्क केला, इंद्रद्युम्न सरोवरा लागीं पार्क करून तांणी पळोवच्या गेल्ली. ताची मागीर अपास आयली घेवन ताणें थंय यज्ञशाला निर्माण केला. ताचे पुढे नरसिंह देवस्थान नारद मुनी नरसिंह देव हाणून स्थापन केलेलं असं. त्यावेळी या सरोवरा बगलेकचे असं. यद्रा शांत नरसिंह मक्षिक उग्र नरसिंह, त्या विशेष दर्शन देवस्थानात पळय त्यावेळी हाजे बगलेन असं. मागीर इंद्रद्युम्न राजानं थंय यज्ञशाला केलेलं असं काही. अनंत ब्राह्मण ग्रह व्यवस्था, अनंत राया मंत्री ग्रह व्यवस्था, अनंत भांडार व्यवस्था, ब्राह्मणा व्यवस्था, यज्ञ पुरोहित व्यवस्था, पुरा विशाल व्यवस्था केलेलं असं. तीवही ह्याच कुंड्या बगले केलेलं असं. आणि ह्याच कुंड दाखवून उद्द हाणू यज्ञ करताक वापरलेलं असं. आणि या कुंड जाग खंय पळय, ते कुंड कशें जाल्लेले आहे, पुढे कुंड नाशिल्ले थंय. इंद्रद्युम्न रायानं अवंती देश उज्जैन दाखवून कोट्यवधी गाय घेऊन आयले की जाणे. कोटी सहस्रेषु गाय घेऊन आयला आणि पुरा गायक ओटून ते बसकार येईल काही. ते पुरा गायच्या वजनानं ते भूंय सकाळ गेल्या आणि सकाळ वचून गोमूत्र आणि उद्दा ओटू जावन इंद्रद्युम्न सरोवर निर्माण झाला. दिस इज द वे हाऊ इट वॉज प्रोड्युस्ड बाय द मिक्सचर ऑफ काऊ युरिन अँड बाय द वॉटर. दिस ग्रेट ओशन, ग्रेट सरोवर वॉज क्रिएटेड. आणि त्याचे महात्मा ते बरयला की जगत्यान तू कितले तीर्थ असं पळय, कितले तीर्थ ती 84,000 पुरा ब्रह्मांडान तू त्या पुरा तीर्थान वचून थंय आश्रय घेतलेला असं. तर त्याची महात्म्य सांगता अशी की त्या कुंडा भितरी जगत्या भितर सखर तीर्थ वचून राबिल्ली आसा ती. आणि तातूंत स्नान केले मागीर काही सक्कड नमुन्या पाप नष्ट जाता अशी महात्म्य सांगिल्लें आसा.
विशेष म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून गुंडीच्या मंदिर साफ केल्या पळय. गुंडीच्या मंदिर मार्जन रथयात्रे फुडलीसू आषाढ शुद्ध प्रतिपदा या दिसान तू रथयात्रा करची फुडलीसू चैतन्य महाप्रभू म्हणून आयले की हांव आतां जगन्नाथ देव खंय येता आणि खंय बसता त्या जागा पुरा साफ करून देवाक स्वच्छ करून दिवका म्हणून देवान एक व्हडली लील केल्या गुंडीच्या मंदिर मार्जन म्हणून आणि स्वतः पितांबरान ते पुरा जाग साफ केल्या. त्याचे पुरा उद्दाक इंद्रदुम्न सरोवर दाखवून हाडलेला आसा. थंय वचून उद्दा मटकेन तू हाणू मत्ती मटक्या भितर उद्दा हाणू ते देवस्थान साफ केल्लें आसा. ताचे मध्येन तू जाग आसा एक ते देवस्थान आणि सरोवर भितर रस्त मार्गान तू तांणी ते मातये पुरा पात्र घेवन येता न्हय तेन्ना मात्रे पुरा वगी वतना गवजेन तू ते लागून ते भित्तिल्लो आसा. थंय एक जाग आसा. मृत्तिका भंजन स्थली म्हणून एक जाग आसा. थंय म्हणटात की तागेले गवजी करतले मनशान ते धक्क लागून ते पुरा मटक आसा पळय ते पुरा भित्तिल्ले थंय थंय भित्तिल्ले येदराक नरसिंह देवस्थान आसा थंय ते पुरा मटक भित्तिल्ले आसा. देवान नरसिंह मंदिर साफ केल्लें आसा चैतन्य महाप्रभून आणि थंय उद्दा व्हरून त्या गुंडीच्या मार्जनय साफ केल्लें आसा. हे महात्म्य. आणि लास्ट महात्म्य म्हळ्यार हे पुरा जाल्ले मागीर गुंडीच्या मार्जन जाल्ले मागीर पुरा स्वच्छ केल्ले मागीर ती लिहिल्या अर्थ कसं नाही की हृदय म्हळ्यार गुंडीच्या मंदिर ते पुरा साफ करून देवान सांगिल्लें आसा की देवाला नाव घेवन अशी प्रकारे आम्ही हृदय स्वच्छ करता. देवा येऊन राबचे खातीर त्या स्थानाक योग करू का. So what is the preparation? God is going to come tomorrow. I must clean that place so that God can be happy over there. स्वच्छ पवित्र जावन मागीर तातूंत देव येता. तशी आमगेल्या हृदय स्थानाकय साफ केले मागीर देव तातूंत प्रवेश करून निवास करता अशी त्या लिहिलेचो अर्थ आसा. ताचे मागीर या पुरा मार्जन जाल्ले मागीर सार्वभौम भट्टाचार्य, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभू आणि स्वरूप दामोदर, रामानंद राय आणि पुरा वट्टू जावन उदकांत प्रवेश केल्लो आसा. आणि त्या उदकांत प्रवेश केल्ले मागीर मस्त पुरा मस्ती केल्ले आसा. सांजचे डो म्हणके उद्दा उपसूचे उद्दा मारचे चैतन्य महाप्रभू, अद्वैत आचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य हो स्वरूप दामोदर पुरा चेडो म्हणटा जावन सगळा उद्दा उपशिल्लो आसा. काही चैतन्य महाप्रभू मध्ये घेवन रिंगण करून गोल रिंगण करून सगळ्यांनी महाप्रभू चैतन्य उद्दा उडयले आसा. केन्ना कृष्णा वेळार पळय पुरा गोपीन उठ जावन कृष्णा मध्येन तू यमुने भितर उट्टू करून उद्दा उडयले आसा. त्याच निमित्ताने पुरा गोपी आता स्वरूप दामोदर, रामानंद राय जाऊन आयले आसा ती आणि तेच राधा राणी कृष्ण जावन मध्ये आयले आसा. चैतन्य महाप्रभू जावन तांकां मध्ये राबून पुरा जाणांनी उद्दा उपशिल्लो आसा. तेन्ना मागीर बृहस्पती अवतार काही भारी तपश केल्लो मनुष्य, भारी गंभीर मनुष्य, रायालो तो राजगुरू काही केन्नाय चेडूआ म्हणके व्यवहार करना, भारी गंभीर व्यवहार आसा. तो बाई चेडू जावन मस्ती करता आसा. तेन्ना देवान सांगिल्लें आसा पळय 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 इतले गंभीर तपश करता मनुष्य, इतले गंभीर ज्ञानी मनुष्य कशें चेडा म्हणके कशी करता पळय ताका हे शोभ दितवे अशें तांणी करचें ना म्हणून गंमत केल्लें आसा. गेले ती पुरा गंमत दिल्ली आसता. चैतन्य चरितामृतांत तूं मध्य लिहिले भितर वर्णन केल्लें आसा. भारी लायक वर्णन केल्लें आसा. कशी व्हड व्हड पर्सनॅलिटीज वट्टू जावन देवा मोगा खातीर सांज चेडू जावन मस्ती करता आसत. तेन्ना स्वरूप दामोदरान सांगिल्लें आसा देवा आतापर्यंत सार्वभौम भट्टाचार्य पंडित जावन राबिल्लो आशिल्लो गंभीर जावन, पण तुमगेल दय जालें मागीर तागेले ते हृदय आसता हृदय तागेले ते आतां सॉफ्ट जाल्ला. काही कमला म्हणके सॉफ्ट जाल्ला आणि ते सॉफ्ट जाल्ले मागीर ते चेडा म्हणके व्यवहार करता आसा. तांणी आसूच ज्ञानी मस्त पंडित आसा ती गंभीर आसा ती, पण तुमगेल दय जाल्ले मागीर तांगेल हृदय परिवर्तन जाल्ला आसा. अशी तांणी उदका भितरी देवाक जबाब दिल्लो आसा. हे पुरा लिला त्या उदका भितर जाल्लें आसा. चैतन्य महाप्रभू आणि पुरा भक्ता वटू मेळून तांचे न्हाण करून गंमत केल्ली आसा. अशी हे इंद्रधनुष सरोवर आमगेले 5 सरोवर आसा आणि ताचेक बगले लागून आसा. इतले सुंदर स्थान आसा. अशी देवून उचका अशी एका अर्थान उजवी बगलेन नरसिंह देवस्थान आसा. ताचे मागीर ते मृत्तिका भंग स्थान आसा स्थान. ताचे मुखार अशी देवून उचका देवून गेले मागीर लास्ट ताका ते मस्त वृक्षावली येता आणि ताची देवल गे मागीर
विशाल इंद्रधुम्न सरोवर थंय आमकां देख पडटा. आता थंय पावल्स ताका लेफ्ट ताकळ्यारी गुंडीच्या मंदिर आसा, मोसी मा मंदिर. हांव सांगिल्लें हांवें गुंडीच्या देवाक सांगिल्लें की म्हगेले पामणान पुतू नाका म्हूण सांगला. आता म्हाका पुतू जायना, म्हगेलें श्राद्ध कोण करचें? देव म्हणलो हांव तुगेल्या भाचू जाता, तूं म्हगेले पाचशी म्हूण जा. तिगेले त्या मौसी मा मंदिर म्हळ्यार गुंडीच्या देव मंदिर ताका बगलीन लागून आसा. उजवी कडेन राय इंद्रधुम्न तागेलें देवस्थान आसा, बामणबळा देवस्थान येद्रद्र आसा. आणि त्या देवस्थाना बगलेन नीलकंठेश्वर महादेव, पंचमहादेवान तू सर्वे महादेव. नीलकंठेश्वर महादेव तो इंद्रधुम्न सरोवरा बगलेन आसा. असं हांव सांगिल्लें ते पंच पांडवाल स्वरूप असते. नीलकंठेश्वर कोण? सहदेव. पांडवान तुला दाखलो पाहू सहदेव. शंख क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्राचे अतिपूर्वेक लास्ट स्थान असते. मेरी शंख क्षेत्र थंय सुरू जाता. थंय दाखवून रायानं प्रवेश केल्लो शंख क्षेत्रांतू प्रथम स्थान ते. आणि देवाल चंदन यात्रा आणि शीतल स्थली यात्रा हे दोन उत्सव हे केन्नाय आम्ही संपन्न करतात ती असे वर्णन केलेलं असतं. फर्स्ट जाल्ले. आता सेकंड कपाल मोचन महादेव. कपाल मोचन महादेव म्हळ्यार नकुल स्वरूप, नॉट डिफरंट फ्रॉम नकुला. ते काय असं तर जगन्नाथपुरी देवस्थानाक 4 द्वार असती. सिंहद्वार, अश्वद्वार, गजद्वार अँड अश्वद्वार, सिंहद्वार, गजद्वार अँड व्याघ्रद्वार. देर आर 4 गेट्स. तर अश्वद्वारा लागी दक्षिण दिशेंतू हे देवस्थान आसा कपाल मोचन महादेव. गेल्ले पंत म्हळ्यार 2018 केन्ना जगन्नाथपुरी आमी यात्रा केल्ली पळय तेन्ना म्हगेलो निवास हांव खंय राबिलो ह्या देवस्थाना येद्रा राबिलो, एकदम येद्रा कशी. तर ह्या देवस्थान नेला भितरी 40 feet बिलो द ग्राउंड आसा. तितलें तुमकां देवका भितरी कम से कम 50-60 स्टेप्स सकाळ देव न्हू भितर नेल्यार आसता सकाळ. तर ताची कहाणी अशी आसा की एक काळारी ब्रह्माक सांगता की 5 मात्ये आशिल्ले काही. आमकां चतुर्मुखी ब्रह्मा करता आशिल्लो. एक काळाक ब्रह्माक 5 मात्ये आशिल्ले. आणि तुला एक तोंड प्रजल्प करता आसता, नाका जाल्ले उलयता आसता, पंचातीक मारता आसता. आणि 4 मुख आसा पळय ते देवाला स्तुती करता आसता. तेन्ना शंकर भगवंताक शंकर महादेवाक मस्त कोप आयला की तुगेले 5 मुखान तुवें देवस्तुती कोर का आणि एक मुखान प्रजल्प करता आसता, नाका जाल्ले पंचातीक मारता आसता म्हणून त्रिशूल काणू त्या मात्य कातून सोडले आसा, कट केल्ले आसा. एक ही कट्स 1 head ऑफ दॅट विच इज डुईंग प्रजल्प. पण जाता कसं नाही ब्रह्म म्हळ्यार सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण न्हय. तागेले एक मात्य कट केल्ले जागा त्या त्रिशूला वचून अडकता. त्रिशूला दाखवून भायर पडा. आता ही महादेवाचन जाल्ली आता कसं करचें? ब्रह्महत्या जाल्ली. ब्रह्महत्या मुक्त कशी जावचे म्हणून पुरा जगत्यांतू पुरा तीर्थ भ्रमण केला काही खंय मुक्त जायनी. जगन्नाथपुरी प्रवेश केले सताकची त्या ब्रह्महत्याल त्या ब्रह्मशीश अदृश्य जाल्ले काही. तर त्या ह्या स्थान आशिल्ले. ह्या स्थाना पावल सुद्दाक महादेवान तुल्या त्रिशूला भितर त्या ब्रह्मशीश ब्रह्मकपाल नष्ट जाल्ला काही म्हणून नाव पडले कसं नाही कपाल मोचन महादेव. कपाल ब्रह्माल कपाल त्या ब्रह्मा कपाल हांग मोक्ष पावलं काही तागेलें नाव कपाल मोचन महादेव. आणि वरदान कसं वरदान की हांग कोण पावता पळय ह्या शंकराक नमस्कार केल्ले मनशाक ब्रह्महत्या जाल्यार ताका तो मुक्त जाता काही. ब्रह्महत्या पाप आसा पळय तांतुल्यानय तो मनुष्य मुक्त जाता ह्या कपाल मोचन महादेवाला दर्शन घेतल्यानी. आणि खंयचे कार्य आसा ब्रह्महत्या नष्ट करचे तरी कळगोतस की यानी कानीच पापानी ब्रह्महत्यादिकानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे. तुलसी महाराणी का प्रदक्षिण केल्यारी ब्रह्महत्या केलेली पाप नष्ट जातं काही. तशी है कपाल मोचन महादेव. अशा प्रकारे ब्रह्मालय पंचाचे शीश हांगा नष्ट झाला काही तागेलें नाव कपाल मोचन महादेव. 2 जाल्ले. आता थर्ड मार्कंडेश्वर महादेव. त्याची आम्ही कहाणी सांगून जाल्या. मार्कंडेश्वर महादेव इज नॉट डिफरंट फ्रॉम अर्जुना.
त्यांनी 5 दिग्पाल द्वारपाल ऑफ जगन्नाथपुरी त्यांनी या शिव जाऊन हांग राबिल असती आणि जगन्नाथपुरी क्षेत्रालय शंकर क्षेत्रालय रक्षण करत असती. मार्कंडेय झाले बघी 4th महादेव लोकनाथ महादेव हाची कहाणी मात्र भारी विचित्र कहाणी आसा, भारी सुंदर कहाणी आसा. पळय, he is not different from Bhimsen. He is the 4th second eldest brother लोकनाथ महादेव. जगन्नाथपुरी राबून लोकनाथ महादेव जगन्नाथाले भांडार असतो, भांडार मारी कसं नाही स्टोर हाऊस, इट इज कॉल्ड भंडारी. त्या भांडारा मॅनेजमेंट करत असते. जगन्नाथपुरी तू कसं कसं नेता देवाला सेवे तरी त्याचे पुरा मॅनेजमेंट लोकनाथ महादेव करत असत. देवस्थान काय असं, देवस्थाना मागशी कपाल मचून काही असं त्या मागशी बघले ना एक मार्ग असं लोकनाथ मार्ग म्हणून. त्या मार्गा भितर वतर बुका त्या मार्गा एंडाक लोकनाथ महादेवा देवस्थान येता. आणि त्याचे वैशिष्ट्य कसं कसं आहे, हे लिंग शिव शंकरालय ते वर्षभर उदकांतू भितर असते. ऑल टाइम वेन एव्हर यू गो अंडर वॉटर दर्शन जायना ताची एक प्रतिमूर्ती करून धरली असते लिंगाची, ताची मात दर्शन करचे काही. परंतु फाल्गुन महिन्यात तू केन्ना आस पळय एकादशी, फाल्गुन पौर्णिमा आमगेली गौर पौर्णिमा, त्या फाल्गुन महिन्यात तू केन्ना पळय एकादशी, त्या एकादशी दिसू ह्या शिवलिंग उदका दाखवून पुरोहित जन बाहेर काढता काही. आणि त्या दिसू मस्त गर्द जाता ते दर्शन करचे खातीर आणि बाहेर काढू त्या दिवशी त्याची पूजा करतात. आणि सकड गर्दी जाऊन थंय ते दर्शन करता मस्त गर्द जाता काही. त्याची मागीर येता चतुर्दशी, मागीर कसं नाही फाल्गुन चतुर्दशी शिवरात्री महाशिवरात्री या दिसू भक्तजन येऊन हरिहर पूजा करता काही. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ हरिहर पूजा? हरी पूजा अँड हर पूजा. वैष्णव जन येऊन त्या शिवलिंगाली तुळशी दल घालून पूजा करता काही. आणि शाही वाईटस शंकर भक्त येऊन बेलपत्र घालून पूजा करता काही. अशी दोन्ही पूजा त्या दिवशी महाशिवरात्री दिवशी उठू जाता म्हणून ताका म्हणता ती हरिहर पूजा. आणि कहाणी अशी असं की एक कल्पांत देव मस्तक प्रत्येक कल्पा येता एक हजार दिव्य युग जात पळय. तांतू एक पंता लास्ट दिव्य युगांतू लास्ट द्वापारांतू कृष्ण स्वतः येता. लास्ट दिव्य युगांतू लास्ट कलयुगांतू चैतन्य महाप्रभू स्वतः येता अशी सांगून दवरलेलं असं. तांतू मस्त कल्पांतू मस्त नमुना देव अवतार घेता. तेन्ना एक कल्पांतू केन्ना राम जाऊन राम आयलेस पळय भगवंत देव राम जावन असं तेन्ना ते राम म्हणटा की आमगेल्या रामायणात कसं बरले असं की देव अयोध्या दाखवून चित्रकूट आयला 13 years थंय राबला. 14th year नाशिक आयला दंडकारण्यांतू थंय दाखोवन रावणान ताका हरण केला. ताजे मागीर देव दक्षिणे गेला. सोदीतो दक्षिणे गेल्ले असं आणि सकाळ समुद्र आयला मागीर ब्रिज बांधून लंका गेल्ले असं. थंय खंय उत्तरे गेलेला वर्णन खंय ना. ही हॅज गॉन ओनली साऊथवर्ड्स सदर्न डिरेक्शन. पण एक युगांतू म्हणून सांगला एक अवतारांतू एक कल्पांतू देव सीतेक सोदीताची जगन्नाथपुरी गेला. इन सर्च ऑफ सीता राम लक्ष्मण रीच्ड जगन्नाथपुरी. आणि क्षत्रिय कर्तव्य म्हणून देव नित्य शंकर महादेवा लिंग पूजा करताच काही. एव्हरी सिंगल डे खंय पावता वनवासांतू थंय लिंग पूजा करचे असं. जगन्नाथपुरी आयली मागीर तांकां खंय शिवलिंग मेळ्ळी. ताणें ब्राह्मणांच्या विनंती केल्या शिवलिंग आस की हांगा म्हाका शिवलिंग जावं पूजा करचे खातीर. पूण हांगा शिवलिंग ना खंय, मग कसं करचें. तर ब्राह्मणान कसं केलें तागे लागीं अशी एक दुद्दी आशिल्लें. कशें आशिल्लें दुद्दी आशिल्लें शिवलिंग आकार ताजो आशिल्लो. ते दुद्दी हाण दिलें देवाक. देवा पण हे आसा मगे लागीं हे जाय तो तुमकां. देवा भारी खूश जाल्ली. आता युपीन तू उत्तर प्रदेशांत हिंदीन तू दुद्या कसं म्हणटा ती लौकी. तर ते लौकी लौकी दुद्दे ताचे रामचंद्रानं पूज केल्या. ताचे नाव पडलें लौकीनाथ महादेव. आज कसं नाव असं लोकनाथ महादेव पण मूळ नाव लौकीनाथ महादेव. दुद्दे पूज केलेली. अशी निमित्त अशा प्रकारे हाजे उगम झालेलो प्रकट झालेला आहे.
देवा रामान तागेले पूज करून तांतू प्रतिष्ठापना करून तांतू महादेवा आपण तिथं स्थापन केलेलं असं. तर त्या राम राबील जागा पळय त्याचे नाव शबरपल्ली. शबरान जाग ती आणि शबरपल्ली भितर जी लोकनाथ महादेव मंदिर असं. अशा प्रकारे स्वतः प्रभू रामचंद्राने येऊन या जागेरी लौकीनाथ महादेवा स्थापन केलेलं असं. तर लास्ट मॅरी यमेश्वर महादेव किती गण झाल्या 9:30. यमेश्वर महादेव सगळापशी श्रेष्ठ, सगळापशी सर्वशक्तिमान आणि युधिष्ठिर महाराज प्रतीक असते. युधिष्ठिर महाराज यमेश्वर महादेव जाऊन जगन्नाथ पेन राबील असं ती काय असं स्थान यमेश्वर तोटा मॅरी त्या दिकानं समुद्रा दिकानं एक मस्त छान गार्डन असतं आणि ओडिसा भाषेत तू गार्डन म्हणजे तोटा. तोटा म्हणजे गार्डन उपवन बगीचा. तर यमेश्वर तोता आता सांगेल फर्स्ट लेक्चर तू की यमानं हे पुरा महात्मा ऐकेल असं. लक्ष्मी दाखवून सांगितलं असेल लक्ष्मी सांगितलंय पुरा ऐकेल असं. यमान लेखिलं की आता मग हांग कसं नाही काम ना हांग गेले वेकेशन तर आम्ही आमचं भजन करूयात म्हणून त्यांनी शंकरापिंडी स्थापन करून काही महादेवा स्थापन केला. त्याचे नाव यमेश्वर महादेव. यमान स्थापन केलेलं आहे यमेश्वर महादेव. यमान पूज केलेलं आहे यमेश्वर महादेव. त्यावेळी जगन्नाथ मंदिराच्या दक्षिण दिशे असं आणि टोटा गोपीनाथ मंदिर काय असं त्याच्या उत्तर दिशे असं. टोटा गोपीनाथ कोण केन्ना सृष्टी निर्माण केले पळय तेन्ना विष्णून स्वताली मूर्ती ब्रह्मा दिलेली असं. हे गोपीनाथ ते ताची मागीर कलियुगान तू सेव केलेली गदाधर पंडितानं राधाराणी अवतार गदाधर पंडित ताणे सेव केलेली ते टोटा गोपीनाथ ताची बदिनं असं यमेश्वर महादेव. आणि त्यावेळी नेला मुळांतू 40 feet डिस्टन्स असं. भारी महत्वपूर्ण देवस्थान असं आणि पुरा फातरा वॉल असं दिग वॉल असं. ते मस्त स्टेप्स देऊन चुका 40 feet सकाळ गेली मागीर नेला भितर हे देवस्थान असं. भारी भयंकर देवस्थान असं. अनेक नाव असं यवनिका तीर्थ म्हणून असं. या यमेश्वर महादेवाक तागेली एक मूर्ती असं उत्सव मूर्ती विजय विग्रह म्हणून असं. त्याचे नाव कसं नाही हरिहर मूर्ती. हरिहर मूर्ती का 4 हात असं ते कोणाला विग्रह असे आहे यमेश्वर महादेवालय विजय विग्रह उत्सव मूर्ती. तर 4 हात असं ते 2 हातांतू शंख आणि चक्र असं आणि 2 हातांतू डमरू आणि त्रिशूल असं. आणि व उत्सव मूर्ती यमेश्वर महादेव त्या मंदिर सोडू मस्त उत्सवांतू ताका जगन्नाथ मंदिरांतू वरचे असं. त्यामुळे ते उत्सव मूर्ती थंय दाखवून नित्य नियमान जगन्नाथ देवस्थानांत वस्त असं ती. अनेक महत्व मिळाली यमेश्वर महादेव मिळाली मुक्तेश्वर महादेव अनेक नाव असेल इथे मिळाली. यमेश्वर महादेवारी पूज केल्यारी यमेश्वर महादेव कोण पूज करत पळय एक पटी 1000 कटल्याने शिवलिंगा पूज केलेलं भाग्य प्राप्त होता का. एक पंथ यमेश्वर महादेव वचून पूज केल्यारी 1000 कटल्याने शिवलिंगा पूज केलेले भाग्य पुण्य प्राप्त होता. अशी यमेश्वर महादेव महत्व असतं. आणि गमत मिळाली यमेश्वर महादेव यमराजा कंट्रोल करत काही. जगन्नाथपुरीन तू कोणी येत पळय यात्री म्हणून येता कोणी जन्म घेता कोण राबता कोण वत्ता कोण सेव करता सत्कड जगन्नाथपुरी मनशा आले दर्शन करता यमेश्वर महादेव फ्रॉम होम फ्रॉम यमराज. आणि पुरी धाम रक्त घेतो द्वारपाल जाऊन. आणि यमेश्वर महादेव कायम नाच करतास काही कृष्ण प्रेमान तू भाव विभोर जाऊन कायम नृत्य करतास काही. इज ऑलवेज डान्सिंग इन एक्स्टसी ऑफ कृष्ण प्रेमा. आणि प्रति अमावास्या एक व्हडलो उत्सव असते एव्हरी अमावास्या. जगन्नाथ मंदिरांतू लक्ष्मीनारायण तागेले उत्सव मूर्ती जगन्नाथाला मस्त उत्सव मूर्ती असं मदन मोहन असं आणि मस्त मने उत्सव मूर्ती असं विजय विग्रह मूर्ती. तुला एक विजय मूर्ती असं नारायण विजय मूर्ती म्हणून असं. त्या नारायण मूर्तीन तू लक्ष्मी बोट्टू घेऊन तक्का प्रति अमावास्याक समुद्रा वरतात आणि नारायण उत्सव मूर्तीक स्नान करून दोघांकही यमेश्वर महादेव मंदिर आडतात आणि प्रति अमावास्याक तांगेली वाडीक जाता त्या देवस्थानात लक्ष्मीनारायण वाडीक जाता. सो नारायण विजय विग्रह is taken bath in Mahodadi and every Amavasya he gets married with Lakshmi.
अशी महात्म्य आसा. तशें नंबरारी हे 5 महादेव आणि 5 जलतीर्थ हे दर्शन केले मागीर पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धामाल दर्शन पूर्ण जात काय, संपन्न जात काय. परंतु अनेक महत्वपूर्ण जलस्थान आसा ते आमी संक्षेप वर्णन करूया. त्या म्हळ्यार नरेंद्र सरोवर. ते पंचतीर्थांतले वर्णन ना, पण त्या जगन्नाथपुरीतले महत्वपूर्ण तीर्थ आसा काही. नरेंद्र सरोवर कितले व्हड आसा पळय, 873 फीट बाय 743 फीट इतले व्हड आसता. आमकां पयले समुद्र एक पडतो इतले व्हड आसा. ताचे निर्माण केल्ले काही 2 काण आसा. एक काण म्हळ्यार नरेंद्र कोण आशिल्लो, इंद्रदुम्न ताणें केल्ले काय ते अशी एक करून बरयल्लें आसा. आणि ताणें केल्ले मागीर मस्त काळ गेले मागीर ते वायट जाता काय ताचे जीर्णोद्धार केल्लो आसा नरेंद्र महापात्र म्हणून. तो राजा पुरुषोत्तम देव आसा, गजपती राजा पुरुषोत्तम देव तागेले वंशजू कवी नरसिंह देव म्हणून आसा. आता पुरुषोत्तम देव, मुकुंद देव तसे नरसिंह देव आसा रायू. तागेले मंत्र आशिल्लो नरेंद्र महापात्र. ताणें राय इंद्रदुम्नान केलेले जीर्ण झालेले सरोवर आसा पळय ताचो जीर्ण उद्धार केला काही, म्हणून तागेलें नांव नरेंद्र सरोवर. तर सगळ्या पशी महत्वपूर्ण उत्सव हांगा जाता तो म्हळ्यार अक्षय तृतीया टू शुक्लाष्टमी चंदन यात्रा महोत्सव. त्या चंदन यात्रे महोत्सवांत अक्षय तृतीया धरून 21 दिवस थंय नित्य देवालय 5 पालकी येता काही. देवस्थाना दाखवून जगन्नाथपुरी देवस्थान दाखवून 5 पालंकी येता. तातूंत कोण कोण आसा, जगन्नाथालो विजय विग्रह मदन मोहन एक पालंकी आसा. त्याच पालंकेंत कोण कोण आसा, लक्ष्मी आसा आणि सरस्वती आसा. एक पालकेंत कोण आसा, मदन मोहन, लक्ष्मी आणि सरस्वती. अनेक पालकेंतू अनेक आसा विजय विग्रह, राम गोविंद विजय विग्रह जगन्नाथालो तो अनेक पालकी भितर आसा. मागीर 5 पालकी ओट्टू येता ती पंचमहादेवा घेवन कोणखंय येता ती नरेंद्र सरोवरांतू. आणि अशें म्हणला की जगन्नाथ मंदिर दाखोवन आमी भायर पडल्यार मागीर थंय येता जगन्नाथ वल्लभ गार्डन म्हणून. त्याच्या मुखार गेल्यार लेफ्टाक येता नरेंद्र सरोवर म्हणून. जगन्नाथ मंदिर दाखोवन नरेंद्र सरोवर थंय कितले मार्ग आसा पळय ते पुरा पताक लावन लायट डेकोरेट करता काही. आणि त्या 5 महादेव, एक राम गोविंदू, एक मदन मोहन आणि लक्ष्मी आणि सरस्वती या 8 पालंकी येता आसतना तत्ताळ राबून राबून तांगेले पूज जावचे आसा काही, तांकां नैवेद्य करचे आसा काही. अशें करता 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 वाजंत्री वाजत ती थंय तांणी पावता. ती थंय पावले मागीर देवस्थाना मध्येंतू एक 3 मंदिर आसा काही. त्या मंदिरा भितर देवांक बसान तागेले ते पूज आणि नैवेद्य करचे आसा. आणि ते पूजन नैवेद्य केले मागीर देवाक नौका विहार करचे आसा. नित्य 21 दिवस 8 घंटे देवाक बोटी भितर भोंवडाचे आसा. पुरा विग्रह पुरा पालंकी व्हडली बोटी बसून तांकां 21 दिवस नित्य तांकां खंय नित्य हाडचे आसा, मार्गारी नैवेद्य करचे आसा, मागीर थंय वचून पूज करचे आसा, थंय नैवेद्य करचे आसा. त्या पुरा कुंडा भितर मध्येंतू 3 देवस्थान आसा. थंय बसकारून पूज आनी करून नैवेद्य करून तांकां दिसभर भोंवडाचे आसा. उपास राती करचे आसा, उपास नेक्स्ट डे हाडचे आसा. 21 days दिस नौका विहार गोज ऑन. चंदन देवा लावन चंदन यात्रा करून तांकां थंड उदकांतू नौका विहार करचे आसा. आणि 21 दिसांतू जगन्नाथ भगवंत 21 वेश धारण करतले. विंगड विंगड वेश पळय. कृष्ण जन्म वेश चतुर्थी, पंचमीक राजाधिराज वेश, षष्ठीक श्री वनविहार वेश, सप्तमीक वत्सहरण वेश, अष्टमीक गोमती कृष्ण वेश, नवमीक खाटा डोली वेश, दशमीक चक्र नारायण वेश, एकादशीक नौकेली वेश, द्वादशीक नटवर वेश, त्रयोदशीक श्री रासमंडल वेश म्हणजे रासलीला वेश, चतुर्दशीक कंदर्प रथ वेश, आणि मागीर पौर्णिमाक अघासुर वध वेश. त्याचा हाक म्हणटा ती मनोरथ म्हणजे देवाक तागेल्या मनाप्रमाणे वेश घालचो. आणि प्रतिपदेक रघुनाथ वेश राम वेश धनुष धारण करून. मागीर द्वितीयाक श्री चैतन्य वेश चैतन्य महाप्रभू वेश, तृतीयाक गिरी गोवर्धन वेश, चतुर्थीक गिरिधारी वेश म्हणजे गोवर्धन धारण, पंचमीक वस्त्रहरण वेश गोपील पुरा वस्त्र हरण करचे त्या पुरा मनोरथ करचे आसा, षष्ठीक चिंतामणी कृष्ण वेश, सप्तमीक
गज उद्धारण वेश गजेंद्र मोक्ष वेश आणि अष्टमीक सिंपल वेश अशी 21 दिवस देवाक अक्षय तृतीय दवरून विंगड 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 वेश करून व्हारी लायक उत्सव हांव पळयला आसा हांव ते गेल्लो आसा आणि नौका वेळ पळयला आसा आणि त्याच नौका वेळ पळोवचे खातीर चैतन्य महाप्रभू केन्ना आशिल्लो थंय 18 years he was there. First 6 years he was giving public darshan. Next 12 years he never came out of Gambira. The first 6 years अंतू first time नौका विहार चंदनद्र पळोवचे खातीर देवान ते गेल्ले आसता चैतन्य महाप्रभू पावले आसता तांणी म्हळ्यार पुरा भक्तांक घेवन लायक करून दर्शन केल्लें आसा देवाल पूजा नैवेद्य नौका विहार पुरा गम्मत केल्ले आसा मागीर देवा अशी आवेश आयलो सकट भक्तांक घेवन नरेंद्र सरोवराक मागशी राबून मस्त कीर्तन केल्लें आसा कीर्तन करून भाव विभोर जाल्ले आसा ती आनी सगळ्यांनी उडकी मारले आसा चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद प्रभू हरिदास ठाकूर आणि स्वरूप दामोदर आणि रामानंद राय आणि सार्वभौम भट्टाचार्य पुरा ब्रह्मानंद भारती परमानंद भारती पुरा उडकी मारले आसा पुरा प्राय जाल्ले मनशां आणि तांणी उडकी मारून मस्त मस्त गंमत केल्ली आसा उदकांत एक इंद्रधनुष सरोवरांतू आणि एक नरेंद्र सरोवरांतू 6 वर्ष आनंद घेतिल्लो आसा त्या निमित्तानं आमकां कळटा की नरेंद्र सरोवर इज ऑल्सो द चरणामृत ऑफ चैतन्य महाप्रभू ऑल्सो मदन मोहनजी इज bathed in नरेंद्र सरोवर सो इट इज ऑल्सो लॉर्ड मदन मोहनजी चरणामृता अशी ते अतिपवित्र जलाशय तशें जावन जगन्नाथपुरींतू मस्त मस्त जाग आसा ती आनी मस्त जाग बाकी आसा ती आमी कशें वेळ मेळटा तशें आमी पुरो पूर्ण करूया जगन्नाथपुरी अनंत क्षेत्र आसा आणि तू भारी दिव्य आनंद आसा जगन्नाथ भगवंतांनी विचित्र विचित्र लील केल्ले आसा चैतन्य महाप्रभून येऊन विचित्र लीला केलेले आसा अशी ते परमधाम श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र शंकर क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय हो थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा।